हिंदू ॲक्टिव्हिस्ट प्रमोद मुतालीक हाचेर गोंयांत येवपाक जी बंदी घाल्या ती काडून उडोवची म्हण निवेदनपत्र हिंदू संघटनेन अतिरिक्त उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी विकास गावणेकराक भेटयलां। मुतालीक आनी श्रीराम सेनाचेर गोंयांत येवपाची बंदी काडची म्हण मागणी ह्या निवेदन पत्रांत आसा। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्झिल रॉड्रिगीस। सगळ्यो हिंदुत्ववादी संघटनांतर्फे आयज हे आमी निवेदन हांगासर सादर केलां। हे कलेक्टरां कडेन दिवपा आसलें ते उपस्थित ना म्हणून एडिशनल कलेक्टरा कडेन आमी दिलां हें निवेदन ह्या कारणा खातीर आसलें की गोंय सरकारान जे आमचे एक प्रखर हिंदुत्ववादी आनी संस्कृती रक्षणा खातीर झटपी अशें श्री प्रमोदजी मुतालीक हांचेर जी बंदी घातली आनी हे कारण आसलें की तांचे मेंगलोर हांगासर पब किंवा हांगा जी प्रकरण जाली ती तांचे विशीं केस जाल्ली, पूण त्या केसींतल्यान ते हालींच निर्दोश मुक्त जाल्ले आसा। त्यामुळे तांचे जे कार्य आसा आनी गोव्या विशीं तांच्या मनान सकारात्मक भावना आसा अशें हांगासरल्या चॅनलाचेर बऱ्याच वेळा मुलाखतींतून तांणी दिल्ले आसा। तर ही जी बंदी आसा अशें हिंदुत्वाचे आनी संस्कृती रक्षणाचे जे कार्य अशें करपी एक ज्येश्ठ व्यक्ती तांचे वयली ही बंदी काडची, कारण अनेक कार्यक्रम आसतात जसे धार्मीक कार्यक्रम आसात हांगासरल्या देवा धर्माच्या कार्या खातीरूय ते हिंदूंच्या उपासने खातीरूय हांगा येतात, येवपाची तांची इच्छा आसता। तर ही सगळी आडकाठी दूर जावची ह्या दृश्टीन हांगासर मंदिर महासंघाचे उपस्थित आसा, देवस्थानचे कमिटीचे हे बी ते सगळ्यांनी ही मागणी केल्या आमी की तांचे वयली बंदी हटोवची। कलेक्टरांची ऑर्डरी प्रमाणे ती 6 महिन्याची, त्या उपरांत 6 महिन्याचे वयर तेंच्यांनी एक्सटेंड केली। त्याच्या उपरांत आता एक्सटेंड करून जेन्ना आता आमी एडिशनल कलेक्टरा कडेन उलयला तेंच्यांनी सांगला आमी ती बंदी एक्सटेंड करूंक ना, ती सोंपली जाली आता। एक्झॅक्टली तांचेय काय क्लियर हे आमकां सांगूंक ना, पूण ते रेग्युलरली एक्सटेंशन जाता सोंपलेली ते जावचें न्ही। आता ह्यान फुडें ताका अलाउड करचें गोंयान येवपाक। हां अलाउड ऑटोमॅटीक बंदी जेन्ना उठयली त्याचा अर्थ ते येऊ शकतात गोंयांत।